जेवण वाढला पूण जेवंक मेळना अशी गत कारमणकारांची जावन रावल्या। कारमणा भुरगीं आनी जाणट्यां खातीर खेळा सुविधा आनी वॉकिंग ट्रॅक बांदला, पूण फायदो कितें? गेटीक लॉक मारून दवरिल्ल्यान ह्यो सुविधा असोड पडल्या। ह्यो सुविधा बेगीच उक्त्यो करच्यो अशें थळाव्यांनी मागला। विकास जायना म्हणटा असो ना, जायत्या वाठारांनी विकास जाता पूण लोक तांचो लाव घेवपाक शकनात। कारमोणा हाचें उदाहरण पळोवपाक मेळटा। कारमोणा सरकारी शाळेंत भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन पार्क, खेळा सुविधा, वॉकिंग ट्रॅक, मनरिजवण सुविधा आनी सामुहीक टॉयलेट बांदल्यात। पूण गेटीकच लॉक मारून दवरिल्ल्यान हो दर्जेदार सुविधा तश्योच पडून आसात। लोकांक ताचो कांयच फायदो जायना। कारमणकारांनी सुवातेर वचून ह्यो सुविधा उक्ती करपाची मागणी केल्या। थळाव्यांनी 7 दिसांची मुजत सरकाराक दिल्या, नाजाल्यार उपोशण करपाची शिटकावणी दिल्या। One of the child who comes to play here, but ever since the padlock is put, my child has stopped because I personally feel it's an offense to jump on top and send my child. So I stopped it. Now this place was being used as a community place by all the villagers for like whatever programs, Christmas program, carnival programs or whatever. Now since the health center has come here, the whole thing is not given to him, only a part of it. So how he can lock even the Anganwadi area, how he can lock the play area? That's not right on his part. So he cannot deprive our children of our own basic rights. He has a problem. Okay, fine, let him lock his area. We have no issues. We are not interfering with him. But he has no right to deprive our children of their rights. Our children are just having a few days vacation. They'll be back to school in April. And if our child, I mean, like, if they cannot play here, what's the point in having the place? Why are we maintaining it? Why is, like, a punch member maintaining it? So it's not right. Please, just try to get back to, like, how it was. Get back to normalcy. We want just that much. आता लॉक घालून दवरले ते पयला न्हू, सो आमचे भुरगे कितें करता, उडी मारून वयता. सो इट्स नॉट करेक्ट. कितें जावं शकता तेंकां. सो तेका लागून ते लॉक काडपाचे. आमचे सगळे भुरग्यांक हांगा खेळपाचो जागो तो. इन द इवनिंग्स दे कम एंड दे प्ले हियर. सो आय थिंक दे शुड बी अलाउड. And this was just given to the health center as a temporary maybe, because it was first in Olvado, it's shifted here now, but first it was a school, आवला पयलींचे आwl ते, आनी मागीर आतां अंगणवाडी आसा. भुरगीं सांची सुद्दां येता खेळपाक. So they should be allowed, I think. तांकां वचपाक मेळना. ना वचपाक मेळना न्हू. They are jumping and something happens to them, then what will we do? So that is the question all of us have. आणि कारमोना एक केस जालो आहा. आमगे भुरगे मेलो आहा. त्याचो बाल्यांचे पोण गेटीच्या बाल्यांचे पोण मेलो आहा. हिंगाच आमगे जॉयजवाड्यांकूच त्याचो केस जावपा नाका. हिंगा लोक माल म्हणटरी भुरगे हेडपा आहा ते कशे हेडले. आनी ते सांगिल्ले भाशेन प्रायमरी हेल्थ सेंटर रोडवाडे आहले. आतां तेंका एक रूम दिला. दे शूड कम, दे शूड यूज दॅट प्रॉपरली. आनी तेय जाल्यार आमगे ऑलविन्स एक सरपंच वेन यू वॉज देर, त्याने हेल्थ सेंटर डॉक्टर देखून डेली बेसीस हाडलो. हांव ते पत्तून येनाय. विकली दोन पाट येता. दॅट इज ट्युजडे फ्रायडे, दॅट टू 2 hours or 3 hours. तर हे मातशें लॉक पॅडलॉक काड भुरगे हेंड न्हू हेटाय ते भाशेन. कोणा आडकोडी आहा जाल्यार ते सांगतले, पूण आडकोड कोणा गेली ना. पॉलिटिकल एंगल आहा हेका, कित्याक मोमेंट इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेअर जाता हिंगा आमच्या हे फॅसिलिटी जी जॉर्ज बट आमचे करमोण्या तेका पॅडलॉक पळटा. पॅडलॉक जाता आनी तेका लॉक कोताय. आनी लॉक कोन्न कितें जाता, आमची गांवची भुरगीं जी आहाय सदांच आसतालीं ती आयज तेंगे हॉलिडे टायम हो. आतां ते वचून थिंग खेळपाचो टायम ती आतां थोडी भुरगीं कितें कोताय, गेटी वयना उडी मारताय. थिंग चल जाल्यार तूं म्हणटा त्या गेटी बाले आहाय. फाल्यां कोणूय ते बाले लागून जाल्यार तो मरपाक शकता वो इंजर जावपाक शकता. कित्याक हे मारप म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन केलें ते भाशेन म्हणटा की चिंचिनी PHCन ही तेका गेटी लॉक मारपाक सांगला. आनी आमच्या गांवच्या पंचायतान ही तेंका एक ऑथॉरिटी दिल्या, तुमी लॉक माराय म्हणून. गोवा 365 खातीर कारमोणच्यान रमेश नायक रावत.